मायमोगोचे येवकार हांव जवाहर. सुरवेक हेडलायन्स. कावेलुसी मोबोर वाडल्यात सुणी चावपाच्यो घडणुको. सप्तकात मेळ्ळे 14 दुयेंती. करात सुण्यांचो बंदोबस्त. कावेलुसीच्या सरपंचाचो उलो. आयज म्हापशां बोडगेश्वराची जात्रा. हजारांनी भाविक पावले राखणदाराच्या दर्शनाक. लोकांबरोबर प्रमोद सावंत आणि श्रीपाद नायकाने घेतलो बोडगेश्वराचो आशीर्वाद. आणि आता आयच्यो कोंकणी खबरो विस्तारान. कावेलोसी मोबोर सुणी चावपाच्यो घडणुको वाडल्यात. दखल घेत अधिकाऱ्यांनी कारवाय करची पडली. हालींच्या सप्तकात 14 दुयेंती मेळिल्ल्यान थळावे पंचायतीन रँडम फेडिंग करचें न्हू असो सल्लो दिलो. सुण्यांचे स्वतंत्रपणान पोट भरपाचे परस डॉग फिडरांनी पंचायती कडेन नोंदणी करून सध्याच्या दर्यादेग निवारा सुवातेक तेंको दिवचो. सरपंच डिक्सन वाजान उलो मारला. पळयात रमेश नायक रावताचो रिपोर्ट. आज आमी आसात ते मोबर आसात आनी आमी मोबर बिचार आसात. आनी मोबर बीच हो फेमस बीच आसा. हांगा बरीं बरीं हॉटेलां आसात. कितलींशीं हॉटेल हांगा आसात. रिला हॉटेल आसा, हॉलिडे इन आसा, हाती महल आसा, ओल्ड एंकर आसा. अशें करून जायतीं हॉटेल हांगा आसात. आनी ते जितले ट्युरिस्ट आसात हे बिचार येतात. आनी हेंकी एक अशी जाले कडेन आसा हांगा की 25 तारीख जे क्रिसमसा साकून ते आतां म्हणल्यार जवळ जवळ 17 ते 18 फॉरेनराक या बाकीच्यांक सुण्यांनी घास मारले कडेन आसा. आनी ह्या बिचार सुणी जी आसात ही खूब जाले कडेन आसात. आनी हेचे खातीर हांगा जे ट्युरिस्ट येता हेंकां सुण्याचो त्रास जाता. आनी ह्या सुण्यांनी जशी घास मारले की ना तुमी जाणा आसतले की कितलो ट्रिटमेंट घेवपा पडटा तो. ही सुणी जी आसात ही बेश्टे बिचार भोंवतात. ह्या सुण्याक लोक जे आसात जे कोणी NGO थोडे आसात हे 1-2 दीस जेवण घालतात आनी हेंकां डेली जेवण मेळना जाल्यार ही चाळवतात आनी मागीर अशें करून ह्या फॉरेनराक या बाकी लोकांक घास मारता. म्हणून आज जे पंचायत आसा कावेलोसी ह्या पंचायतीन आज सगळे हॉटेलवाल्यांक तरी तेजे बरोबर जे लायफ गार्ड आसात हेंकां सेकवाल्यां बरोबर मिटींग घेतल्या आनी तेणी सांगलां की तुमी खंयच जेवण हेंकां भायर घालचें न्हय. घालता जाल्यार आमगेली थंय केस आसा. थंय शेल्टर डॉग आसा त्या हितून शेल्टरां व्हरून तुमी जेवण दिवचें म्हणून आज तेणी म्हागले कडेन आसा. So it never happened like this before, but now recently there are too many dogs. See, we have a dog shelter. We are feeding the dogs. आमगेले हांगा ते 2 पाटी जेवण घालता सुण्यांक 12:30 आनी 16:30 ओल्ड एंकरा कडेन. So my message to the people who wants to feed the dog, please make sure you feed them with love. We have found out that somebody is feeding the dog one day, then 5 days they don't feed the dog. So if you want to feed the dog, my message is very clear. Please make sure you feed St. Regis Beach one area, and we have another area is on Old Anchor. You give the food. If somebody wants to feed the dog, you come in the panchayat, register. If somebody wants to donate or fund for the feeding project, you come in the panchayat. Now what we have found here is some people are just putting some food and then they don't come for 5 days. So dogs are getting aggressive. So we want to make a commitment. Village panchayat is there. We will do everything. See, we cannot catch the dog. We don't have the resources. We love the dog. We are feeding the dog. My message to the shack owners also, please work with us to the water sports hotel so that this menace of dog bite stop. We don't mind the dogs to be there, but the dog constantly kal 4 dogs are hailai. Arati ko ekta haila. This last 8 days there are at least 14 attacks from the tourists, and these tourists love the dog, but these certain dogs are eating. सो ती आतां सुणी ही जेवण मेळना म्हूण थिंग आतां गॅस्टांक घास माताय. सो त्या खातीर कोणेय तरी शेकवाल्यांनी सुण्या भायल्यान जेवण घास न्हू आनी आणूय तेमी दोश न्हू. कोणें आतां येता हिंग म्हजे पयले मानस म्हूण शेक आहा तेणें एक कॉल आसले तेणें हिंग वयता आसतना वयतल्यान गेले त्या सिजना. पूण आतां परत हाडला ते पील काडपाक आहा. आतां ते पील काड जाल्यार हिंग जायतीं पिलां जातलीं. ती तशें करून मागीर जेवण ना जाल्यार ती हावपा वयतली. आनी कोणें थिंग रस्त्यार हाड 2 जाणां सुण्या सोड्या, एकल्यान धाकलें सोड्या, एकल्यान व्हडलें सुण्या सोडा. कोणें अशें करून ती सोडपाक जायना सुण्या हाड हिंगा रस्त्यार सोडपाक हिंग बिचीर हाड सोडाय. तांकां जेवण घालपाक तरी जायना जाल्यार सुण्यांक पुसपाकूय जायना. दुसरे सुवाते आमगे हो मेन रोड आहा तेजेर आमी कावेलोसीन जायत जाणां हांव चोयता. हांव येता आसतना कोण सुण्यान जेवण घालताय.
तें जेवण घालपाक जाय जाल्यार तुमी जेवण घाताय मरे घाले जेवण तरी आतां हें आमगेलें सोप्या बाय आहा थिंगा आमगे पांचाडा हे आनी कोण तांकां जेवण घालता तेंको विचार तें सांगतलें कितें करपा जाय कात करपा जाय तें आनी तुमी तें थिंग जेवण घालता तें आमकां आमगे तरी थिंग वचून दालम्याक केस बांदलो आहा ते केसीक थिंग दिवचें कोणाकूय सांगचें पयलें सो तेन्ना ही प्रॉब्लेमां सॉल्व जातली आनी मनशां हाताय ती हालीं जेवण ना जात ती भुकेन आसताय तेन्ना ती मनशां हाताय हिंगा थिंगा जेवण गायलो परस ती आमगे सिलेक्टेड प्लेस आहा थिंगा घाचे तेन्ना ती सगळीं सोन थिंग येतली जेवणा रावतली कित्याक हांव थिंग घात हांव जेवण घेवन येवपाक थिंग बसोन रावताय सॉल्व कंट्रोल रावतलो हिंगा थिंगा गायल जाल्यार कितें जाता प्रॉब्लेम जाता तांकां एक दीस गायलें हालीं घाना जाल्यार ती मागीर कोणाकूय घासवताय ना जाल्यार तेंक टायम ना जाल्यार म्हाका कॉन्टेक्ट कर मुगे फोन नंबर आहा थिंगा ना आमगे सरपंच हांव पंचायत आसा तो सांगतलो सोफिया वसान तूं कलेक्ट कर तूं तेंक वसान घाल तशें करून प्रॉब्लेम सॉल्व जातली मारलें तशें केलें म्हूण कांय जावपा ना गोवा 365 खातीर रमेश नायक रावत, मनीष परब आनी ओमकार देशप्रभू. आता घेऊया एक ल्हानसो विसव. विसव उपरांत येवकार पळोवया फुडल्यो खबरो. रायफलधारी पुलीस आनी गार्डांक घेवन मुख्यमंत्री दोतोर प्रमोद सावंत आयज सांगे आनी केपें तालुक्याची शिमेवयल्या दोंगरार पावलो. कासाक न्हू कल्ला आनी काजूगोटो रस्त्याचें काम चल्लां तेचो नियाळ घेवपाक. गांव आनी रस्त्याचें काम पळोवन मुख्यमंत्री इतलो खोशी जालो की तेणें ह्या रस्त्याचे कामाची थेट अटल सेतू आनी जुवारी पुलाचे पूर्णतायेचे खोशये कडेन केली. पळयात देविदास गांवकाराचो रिपोर्ट. सांगे आणि केपें ह्या दोन्ही तालुक्याच्या सीमेवयल्या डोंगराचेर आशिल्लो कल्ला आणि काजूगोटो हे दोन गांव. ह्या दोन्ही गांवांत कितलेशेच पयलीं साकून जर पळयलें जाल्यार रस्तोच नाशिल्लो. गेल्या 10 वर्सां साकून ते ह्या गांवांत रस्तो जाय म्हणून लोकूच मागत आशिल्ले. पूण दुर्दैव अशें की ह्या गांवांत रस्तो जायनाशिल्लो आणि ह्या वर्सा ह्या रस्त्याचें काम तडीक लागलें आणि आतां मेरेन सुमार 30% काम पुराय जाला. नेमको हो गांव कितें आणि कसो आसा हेची जाणविकाय करून घेवपा खातीर गोंय राज्याचे मुखेलमंत्री डॉक्टर प्रमोद सावंत हाणें आयज हांगासर भेट दिली. ह्या वेळार ताणें सांगलें की मांडवीचेर आनी जुवारीचेर व्हडली व्हडली जशी ब्रिजां जाता आनीक व्हडले व्हडले सुविधा उत्पन्न जाता तशाच तरेचे समाधान आयज ह्या गांवांत रस्तो जाले उपरांत सांगला. त्याच बरोबर ताणें सांगलें की जे फॉरेस्ट डिपार्टमेंट आसा त्या फॉरेस्ट डिपार्टमेंटान गांवांक जर प्रायमरी गजाली जाग्यार पडटा जाल्यार तुमी बारीक बारीक गजाली कडेन बोट दाखयनाका अशी ह्या वेळार ताणें विनंती केली. सगळ्यात शेवटचो गाव ज्या गावात केन्ना तरी पावचो तो पुराय गोंयांतल्या पेडण्यापासून काणकोण पर्यंत सातत्यात हांव प्रवास करीत आसता. पण काजूकट्टो ह्या गावात हांव पयली फावटी पावलो मुख्यमंत्री जाल्या उपरांत. तुमकां सगळ्यांक मेळोन म्हाकाय बरें दिसलें की खऱ्या अर्थात म्हणजे 5 वर्साच्या कार्यकाळात आमी प्रोजेक्ट व्हडले व्हडले करता. बट जे समाधान अटल सेतू जुवारी ब्रिज करपाक आसा तितकेच समाधान काजूकट्टो गावाचो रस्तो करताना तेच समाधान आसा. तो रस्तो आणि तो पूल हे खूप लोक येतले वतले. बट आयज काजूकट्टो गावात काजूकट्टो ह्या रस्त्या वयल्यान जे भुरगे किंवा जे जाणटे येतले वतले ते फुडार आमी पळयता की समोर बसलेले भुरगे जे आसा पळय न्ही हेच फुडार इंजिनियर जातले, दोतोर जातले, टीचर जातले. ह्या देशाचे उज्वल भविष्य जातले, ह्या गावचे उज्वल भविष्य जातले हे खूप महत्वाचे आसा. त्या खातीर 7 कोटी रुपया आमी रस्त्याक डायरेक्टली आणि इनडायरेक्ट अजून 7 कोटी रुपया मोठा असताना खंयसरूच वायट दिसना. वयल्यान समाधान जाता की हय जरी 70 लोक असले प्रत्येकाच्यार आमी 10-10 लाख रुपया जरी मोडचे पडले आसत जाल्यार ते सुद्धा पैसे सरकारान मोडपाक जाय कारण तेजी ती गरज आसा. म्हणून हे प्रोजेक्ट करपाचे कंटिन्युअसली फॉलोअप बाब सुभाष फळदेसाय फाटली 2 वर्सां म्हणजे कंटिन्युअसली मांडटालो. खरें म्हणजे तशें पळोवंक वचत जाल्यार हो 5 वर्सां पयलीं जातलो आसलो रस्तो. तो मदीं घरा धाडलो तुमी म्हणून मातसो उशीर जालो नाल्यार फाटल्याच 5 वर्सांचो रस्तो जावन वचपाचो. म्हणजे तुजें आतां भाशण सांगता तुका आनी आतां सांगूचें पडचें नसलें. त्या मदल्या 5 वर्सांत ते जातलें सुरेश याद दवरूंक जाय आसलें तुवें. या काजूगटो किंवा कल्ला गावांत जर वयतलो जाल्यार मडगांव ते काणकोण हायवे आशिल्ल्या पाडी ह्या गांवा साकून किस्कोण हांगासर जवळ जवळ 9 किलोमीटर वयचें पडटा आणि ताच्या उपरांत जवळ जवळ 4 किलोमीटर दोंगर चडले उपरांत काजूगटो ह्या गांवांत पावता आणि ताच्या उपरांत थंयसरल्यान परत आणि 3 किलोमीटर मुखार गेले उपरांत कर्ला ह्या गांवांत पावता. खरें म्हटल्यार हे दोनीके जे डोंगरार आशिल्ले गांव सामकेच पूर्णपणे वंचीत आशिल्ले आणि आयज खऱ्या अर्थान ह्या गांवच्या लोकांनी रस्तो पावलो म्हणून समाधान व्यक्त केला. गोवा 365 खातीर देविदास गांवकार, जवाहर बर्वे आनी मुझैफ शेख.
आयज म्हापशा देव बोडगेश्वराची जात्रा. हजारांनी भाविक देवाच्या दर्शनाक पावल्यात. मुख्यमंत्री दोतोर प्रमोद सावंत आणि उत्तर गोंयचो खासदार श्रीपाद नायकानय बोडगेश्वर देवाचो आशीर्वाद घेतलो. आपापली काळाची गरमटी वास्तू आहे त्या वास्तू कठीणते त्यांना करता सुख शांती ऐश्वर्य समाधान आनंद प्रदान करा. त्याचप्रमाणे प्रत्येकाच्या ठिकाणी प्रत्येक गावाच्या व्यवसायाच्या ठिकाणी तिकडे त्यांना विपुल धन लक्ष्मी ऐश्वर्य आयुष्य आरोग्य त्यांना विपुल धन ऐश्वर्य प्रदान करा. प्रत्येकाच्या भक्तमंडळाच्या मुलाबाळांच्या ठिकाणी त्यांच्या पुढच्या भविष्यामध्ये त्यांच्या शिक्षणामध्ये नोकरी व्यवसायामध्ये सद्बुद्धी सद्वासना सदाचार धर्माचरण उत्तरोत्तरचा देवताचा आशीर्वाद कोणाला नोकरीच्या शोधात असतील त्या सर्वांना चांगल्या नोकरी व्यवसाय प्राप्त करून द्यावा. शिक्षणामध्ये आपापल्या कुळाची आई वडिलांची आपापल्या ग्रामाची त्याप्रमाणे समस्त जगाची आपापल्या क्षेत्रामध्ये नावलौकिक वाढवतील असा देवतांचा आशीर्वाद द्या. प्रत्येक भक्तमंडळांना आरोग्य संबंधाने कोणाला काही त्रास पीडा अडीअडचणी बाधा अनिष्ट असतील ते दूर करून सर्वांना सुदृढ असं आयुष्य आरोग्य सेवा प्रदान करून घे. त्याचप्रमाणे प्रत्येक जण आपापल्या जीवनामध्ये काही नवीन वस्तू नवीन वाहन सोने नाणे अलंकार त्याचप्रमाणे नवीन घर अथवा नवीन जागा खरेदी करतो. इकडे देवतांना तुमचे नाव घेऊन प्रत्येक जण आपापल्या कार्याला पुढे सरतो. तर देवतांना तुम्ही देवतांचा आशीर्वाद आणि उत्तरोत्तराला पाठिंबा मार्गदर्शन देऊन त्या सर्व कार्यात आपल्याला यश प्राप्त होईल असा देवतांचा आशीर्वाद त्याला प्रदान करा. त्याचप्रमाणे इकडे समस्त भक्तजन जमलेले आहेत. तुझ्या पायाजवळ येऊन आपापलं सुख आणि दुःख व्यक्त करतो. तर देवा चांगल्या रीतीने त्याला चांगल्या रीतीने सदैव सुख समाधान ऐश्वर्य आयुष्य आरोग्य प्रदान करून द्यावं असा देवतांचा आशीर्वाद द्या. इकडे समस्त म्हापसा ग्रामस्थ मंडळ त्याचप्रमाणे देवस्थान कार्यकारी मंडळ महाजन सभासद मंडळ इकडे या दत्तोत्सवाच्या निमित्ताने प्रत्येक जण आपापली सेवा अर्पण करतो. ती सेवा मान्य करावी आणि त्याचा शुभफल प्रत्येक भक्तमंडळांना प्रदान करून द्या. बोडगेश्वराच्या जात्रेच्यो सगळ्या जाणांक बोडगेश्वराची जात्रा ही फेमस जात्रा गोंय गोंयभरांतल्यान आशीर्वाद घेवपा खातीर येता. मोठ्या व्हडा उत्साहात सगळे लोक ही यात्रा आयज म्हज्या बरोबर आमच्या मातीचे अध्यक्ष सगळे जाण मेळोन घेवपाक आयला. हांव परत एकदा सगळ्या बोडगेश्वराचे जे भाजन आणि त्याचे आयोजन समिती आणि त्या खूप अभिनंदन करता. बरें आयोजन करता आणि लोकांक उत्साहात बाकीच्यो सगळ्यो गजाली ज्यो आहा पळय कल्चरली बऱ्यो करता. गोवा 365 खातीर नितीक्षा गांवकार, गौतमी गांवकार आणि वैष्णवी साळगांवकार. परतून घेऊया एक व्यावसायिक विसव. विसव उपरांत येवकार पळया उरिल्ल्यो खबरो. बोरये स्वामी विवेकानंद जयंती निमतान विविध कार्यावळी जाल्यो. लोकांनी संकल्प यात्रा काडली. नितळसाण मोहीमय काडली. वाठार नितळ दवरपाच्या हेतान ह्यो कार्यावळी जाल्यो. बोरये हाय सेकंडरी ते कार्यावळ जाली. पयलीं प्लास्टीक क्लीन करपाक सुरू केल्लें आनी ती मोहीम जाल्या तातूंत पंचायती आशिल्ली जवळ जवळ 60% प्लास्टीक हांगसर कमी जालां. पूण आतां आमी ट्राय करतात की उरिल्ले 40% निवळ करपाचें
आणि बोरये गोंयांत नंबर 1 स्वच्छ गांव करपाचो हो आमचो प्रयत्न चालू आसा. 12 जानेवारीच्या विवेकानंद जयंतीच्या निमित्तान आमी क्लिननेस ड्रायव्ह दवरलेली. ही आयज वॉर्ड नंबर 11 जाली. अश्योच ड्रायव्ह आमची चालू आसतली एवरी वॉर्डान जिल्ल्यान, जेणे करून क्लिननेसा खातीर आमी कितें कितें उपाय करपाक जाय हे आमी हेतून सगळें बरयल्लें आसा. आनी ते आमी आयज सगळ्या शॉपांनी भोंवून वाटतात. तशेंच प्रत्येक पंच आसा पळय आमचे, प्रत्येक पंच आसा पळय आमचे, ते घेवन ते आपल्या आपल्या वॉर्डान दुकानदारांक आनी देवस्थानांक दितले, जेणे करून आमची क्लिननेस जे चालू आसा तातूंत आनी भर पडटली. सगळ्या कडेन म्हाका जे गाडी कार घेवन वयता पळय ती गाडयेच्यान आमी वचून सोडून मारता भायर. तांकां हांव डायरेक्ट सांगता, तुमकां जर आमकां आतां दिसलें जाल्यार आमी 5,000 ते 25,000 आमी फायनल रायड दिल्या, सो आमी मारतले. भायर उडयता तेजो कितें दुश्परिणाम जाता हे सगळ्यांनी एक म्हणजे समजून घेवपाक जाय. खंयच्या खंय काडले उडयलो एक म्हणजे ते दिसपाक बुरशें दिसता हें तर आसात, पूण आतां पयरूच एक अशें जालें की शेतांत काम करतना एकल्याक कवची लागली. आतां हे कोणी तरी बाटली व्हाळांत उडयल्ली आसतली आनी ती ताका लागली. आतां तो आनी 8-10 दीस काम करपाक शकना. म्हणजे हेजे हे उरले न्ही शेत लावपाचें कितलें कठीण जाता. ॲक्च्युली ही आमची आज जी संकल्प यात्रा आसा पळय ती प्लास्टीक बरी फ्री करपाची आमी एक यात्रा काडला आनी बरोबर आमी क्लिनी बी करता आनी आमी कितें एक अवेरनेस करता लोकांक. आनी मेनली आतां जे बिजनेस जे लोक आसा लायक शॉप्स बीन आसा पळय तांकां आमी आज आमी एक नोटीस दिता आनी तांकां अवेरनेस बी दिता की तुमी जी तुमची एरिया आसा पळय ती क्लीन दवरपाची. बोरी हायर सेकंडरीन स्वामी विवेकानंद जयंती मनयली. विद्यार्थ्यांनी उमेदीन हातून वांटो घेतिल्लो. विद्यार्थ्यां खातीर सर्ती आसल्यो. When Narendra was Narendra and not Swami Vivekananda. So the journey from Narendra to Swami Vivekananda is very important to know. How that Narendra turned into Swami Vivekananda. If you understand that journey, it's very, very inspirational to all of us. Because every child has the potential of becoming Swami Vivekananda. After spending 32 years in this field, I strongly believe that every child has that spark. आमच्या 4 युनिटांनी हायस्कूल, हायर सेकंडरी, प्रायमरी आणि कॉलेज अशें मंडळ म्हणून दर वर्सा आमी स्वामी विवेकानंद जयंती साजरी करतात 12 जानेवारी. ह्या वर्सा जसो आयतार आयला तरी आयतार आयलो तरी ह्या दिसाचें म्हत्व लक्षात घेवन सगळे टिचर्स सगळे हेड्स ऑफ इन्स्टिट्यूट ठरयलें की आयतार आसलो तरी सुद्दां आजचो कार्यक्रम आजूच जावं न्ही म्हणून तांणी हो कार्यक्रम आज ठरयल्लो आसा. What is meant? You can have your wife. That does not mean that you are to abandon her, but that you are to seek God in the wife. Give up your children. What does that mean? To turn them out of the doors? Certainly not. That is diabolism. It is not religion, but see God in your children and so in everything. गोवा 365 खातीर कृष्णा नायक, गौतमी गांवकार आणि सानिका नागवेकार. पुराय राज्यात सुकी परिस्थिती निर्माण जाल्या. मुरगांवां तापमान सगळ्यांत चड 31.8 डिग्री सेल्सियस आणि सगळ्यात उणे 21.2 डिग्री सेल्सियस नोंद जाला. येता त्या दिसांनी अशेंच सुके हवामान आसतले असो अदमास हवामान खात्यान उक्तायला. सकाळ आणि सांज वेळा नितळ मळब आणि कमी चड धुकें पडपाची शक्यताय उक्तायल्या. फाटल्या 24 वरांत गोंयांत सुकें हवामान जाल्ल्यान सगळ्यांत चड तापमान 31.8 डिग्री सेल्सियस आणि सगळ्यात उणें 21.2 डिग्री सेल्सियस मुरगांवांत नोंद जाला. फुडले कांय दीस राज्यभर अशेच तरेची सुकी परिस्थिती आसतली असो अदमास IMDन उक्तायला. गोंयांत 2 किलोमीटर मेरेन वातावरणाच्या सकयल्या पांवड्यार उदेंते कडले वारे पातळत आशिल्ल्यान राज्यात सुकें हवामान आसतलें अशें हवामान खात्यान कळीत केला. फाटल्या 24 वरांत पावसाची नोंद जावंक नाशिल्ल्यान फुडल्या 7 दिसांत हवामानाच्या पद्दतीत म्हत्वाचो बदल जावपाची शक्यताय ना. सकाळ आणि सांज वेळार उतर ते मध्यम धुकें आशिल्ले. मळब नितळ आसपाची शक्यताय आसा. दिसाचें तापमान सुमार 33 डिग्री सेल्सियस आणि रातच्या वेळार सुमार 21 डिग्री सेल्सियस. सापेक्ष आर्द्रताय 60% आणि 85% मेरेन स्थिर उरतली असो अदमास आसा. आर्द्रतायेची पातळी 60 ते 85% मेरेन स्थिर उरतली. उतर ते मध्यम धुकें अपेक्षित. गोंयभर नितळ मळब. इश्टली वाऱ्याक लागून गोंयांत हवामान सुकें. सोमारचें तापमान 33 डिग्री सेल्सियस आणि 21 डिग्री सेल्सियस.
ब्युरो रिपोर्ट गोवा 365. आणि गोवा 365च्यो आयच्यो कोंकणी खबरो हांगा सोंपतात. ह्यो खबरो तुमकां www.goa365.tv ही आमचे वेबसायटीचेर पळोवपाक मेळटल्यो. ते भायर फॉलो करात आमचो फेसबूक आनी ट्विटर अकावंट. मेळुया परत पळोवपाक गोवा 365 मोग आसचो.